नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रात तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. IIT आंदोलकां आड जे गुन्यांव नोंद केल्यात ते शुक्रार मेरेन फाटीं घेवचे ना तर पणजे शारांत मोर्चा काडटले म्हण मेळावली बचाव समितीची शिटकावणी. गोंयांतल्या काँग्रेस तशेंच समविचारी पक्षांकडेन युती करपाक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तयार आसा. ह्या संदर्भातलो विचार वेंचणुका पयलीं जातलो म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष शरद पवार उलयला. उदक प्रदुशीत जावन ब्रह्मकरमळींतल्या 30 जाणांक गॅस्ट्रोची लागण. बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाक कोमुनिदादीन खर विरोध व्यक्त केला. ह्या संदर्भात महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेराताकूय भेटयलां निवेदन. म्हापशेच्या सब रजिस्ट्रार कार्यालयांत ब्रेस्ताराक सकाळच्यान इंटरनेट सेवा ठप्प जाल्ल्यान नागरिकांची जाली गैरसोय. आदलो काँग्रेसीचो फुडारी पराग रायकराचो भाजपात प्रवेश. सदानंद शेट तानावडेन परागाक पक्षात दिलो येवकार. म्हापशेची फामाद श्रीदेव बोडगेश्वराची जात्रा 27 जानेराक जातली. कोविड महामारीक लागून अंदूच्या वर्सा जात्रेक जिल्लो अधिकाऱ्यान फक्त 75 दुकानांक मान्यताय दिल्या. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.